हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। आयज पुराय गोंयभर कितें घडणुको घडल्यो, त्याच बरोबर खंयच्यो ग्रामसभा तापल्यो, खंयच्यो न्हिवल्यो, त्याच बरोबर पावसान सुद्दां सद्या विसव घेतिल्लो आसा। पूण सरासरी जी नोंद आसा पावसाची ती ह्या वर्सा चड आसा। 130 इंच पावस गोंयांत पडिल्लो आसा। आयज आमी डेस्कार या आनी डेस्का कडेन विचारून घेवया आयज खंयच्यो बातम्यो हिट जाल्लेल्यो आसा। तर सगळ्यात पयलीं या सुशांता कडेन। ऑलिम्पिकांतल्यान बरी एक खबर आयल्या ती म्हटल्यार भारताच्या हॉकी पंगडान ग्रेट ब्रिटनाक हरयत सेमीफायनलींत प्रवेश केल्या। 4 क्वॉर्टरा मेरेन रंगिल्ले हे मॅचीत जे 4 क्वॉर्टरा उपरांत पुराय वेळेत 1-1 अशी बरोबर जाल्ली। उपरांत पेनल्टी शूटआउटाचेर जी मॅच खेळिल्ली तातूंत भारतान 4-2 ब्रिटनाक हरयत सेमीफायनलींत प्रवेश केला। पूण दुसरे बॅडमिंटनांत मात भारताचो जो लक्ष्य सेन आसलो ताका हार खावची पडिल्ली आनी ताचे भारता खातीर पदक जिखपाचें सपन आहा तेंगा आटपात आयिल्लें आसा। दोनूय सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनांत। सुशांतान सांगलें की हॉकी पंगड कसो आतां सेमी फायनलींत पाविल्लो आसा। आनी आतां फुडें या आमच्या बरोबर आसा दिप्तीन खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। गौरीश, गोंयांत 2 वर्सां सगळ्यांत चड प्रमाणात पावस पडिल्लो आसा। आतां मेरेन पुराय राज्यांत 3198.6 मिलीमीटर म्हळ्यार 125.92 इंच पावसाची नोंद जाल्ली आसा। आनी सरासरी पावसा परस 55.5% पावस चड पडिल्लो आसा। ही तुमकां बातमी सविस्तर गोमंतक टुडेच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। तर पोरूच्या तुळेंत अंदू पावसाची नोंद खूब चड जालेली आसा। पोरू 118 इंच सुमार पावस पडिल्लो ह्या वर्सा। 125च्या फुडें पावस गेलेलो आसा अशी बातमी आसा पावसाची। आतां फुडें या संजना कडेन। संजनान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाणें एक प्रश्न केल्लो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांकां की राज्य सरकारान एडवोकेट्सांचेर कितले पयशे फाटल्या 5 वर्सांक खर्च केला काय म्हणून। हाचेर जाप मेळ्ळी ती अशी की फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजे जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांतल्या वकिलांचेर 15,16,420 रुपया जाल्यार उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर 51,71,500 रुपया अशे एकूण 66,88,000 रुपया खर्च केल्ल्याचे तांणी सांगले। तशेंच कांय वकिलांनी बिलाय आपली सादर करूंक नाशिल्ल्यान कांय रक्कम सरकारा कडल्यान देणे आसा अशी सांगलां। आनी दुसरी बातमी आसा ती केरळांत वायनाडांत जाल्ली पालसणां कोसळपाचे घडणुकेंत आतां मरणाचो आंकडो 360 पाविल्लो आसा। 200 जाण बेपत्ता आसा। सोदकार्य आजुनी चालूच आसा। तशेंच पावस आजुनी थंय नेटाचो पडिल्ल्या कारणान 11 जिल्ल्यांतल्या शाळांक सद्या सुटी दिल्ली आसा। आनी वेगवेगळ्या प्रणालीचे 1300 कर्मचारी सद्या थंय सोदकार्य करपाक काम करतात। तर अश्यो 2 म्हत्वाच्यो बातमी आमकां संजनान सांगल्यो। गोंयचे सरकारी वा खाजगी एडवोकेट जे आसा वकील तांचेर कितलो खर्च आयला थंय सविस्तर म्हायती तुमकां मेळटली। त्याच बरोबर वायनाड जी घडणूक घडली तातूंत कितले 360 सुमार आतां सद्या मरप्यांचो आंकडो मुखार आयिल्लो आसा। आनी ह्या फाटभुंयेर तुमकां खबरूय आसा गोंयाक सुद्दां आव्हान दिल्लेलें आसा सांबाळून घेवपा खातीर। आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन। ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला ताका विचारुया। आयची जी बातमी आसा आख्खी बाई आसा ती ग्रामसभेक आयज बरोच बोवाळ जालो। थंयचो जे पंचायत तशेंच उपसरपंच आसलो तो हाजीर नाशिल्ले आनी तेंच्यांनी त्या लागून जे थळावे लोक आहा तेंच्यांनी तिडक उक्तायलेली आसा। आनी तेंच्यांनी शिटकावणी दिल्लेली आसा की
त्यांचो असो आरोप आहे की भ्रष्टाचार जात असतो त्यांच्यानी थळाव्या लोकांनी शिटकावणी दिली आसा. ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय. आनी दुसरी जी बातमी आसा म्हणजे फाटल्या दिसांनी म्हणजे शेगीत पडपी पावसा लागून शेतां तशेंच खुबशे पिकांचे नाशाडी जाली आसा. सो शेतकारांक आतां ते खूब लुकसाण जालें. सो शेतकारांनी मागणी केला की 6वी वेरेच्या की ही आमकां सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची. ही ज्यो दोनूय बातम्यो आतां तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आके ही ग्रामपंचायत तापली कित्याक तर सरपंच खंय सुटयेर आशिल्ली आनी त्याच बरोबर उपसरपंचाचेर खूब भार पडटालो पूण ते दुयेंसाक लागून ते येवपाक शकले ना म्हणून ती पंचायत घातली. त्याच बरोबर सुरावले जी पंचायत आसा त्या पंचायतींत दक्षिण गोंयांत जो सनबर्न जावपाचो जो कितें मुद्दो मुखार आयिल्लो ताका विरोध केल्लो आसा. त्याच बरोबर रोमी कोंकणी जी आसा ताका सुद्दां संमती ह्या सुरावले ग्रामपंचायत दिलेली आसा. अश्यो आयज साबार बातम्यो आयतारा आमच्या डेस्क सब एडिटरांनी सांगल्यो तुमकां. त्यो तुमकां सगळ्यो 7 PM ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परभावाळकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.